ह्या पाठाचें नांव जावन आसा शिगमो आनी हो पाठ बरयला अजीत पैंगीणकार हांणी. शिगमो ह्या पाठांत तांणी गोंयच्या लोकवेदाचें एक आंग आमच्या मुखार दवरलां. गोंयच्या लोकवेदांत भारतांतल्या सगळ्या संस्कृतायांचो आस्पाव कसो जालो हें सांगतना तांणी लोकवेदाची व्हडवीकूय आमकां दाखोवन दिल्या. लोकवेद म्हणल्यार लोकांनी आपल्या समाधाना खातीर तशेंच मन रिजोवपा खातीर वापरिल्ली कला. पूण लोकवेदाचो जल्म खंयच्यान जालो ताचो विचार जावपाक जाय. पांचव्याचार दोंगरांनी भरिल्ले भुंयेर जंय दर्याच्या ल्हारांचो नाच चलता, देवळां आनी इगर्जींतल्या घांटींचो मोवाळ नाद आयकूंक येता, घुमट, शेमेळाच्या सांगातान शेनाय, गितार हांचें संगीत जंय कानार पडटा, त्या कश्ट करपी वावरड्याच्या घामांतल्यान लोकवेदाचो उदेव जालो. असोच तोणया मेळ तयार जालो. दांत्यार दळटा दळटा दांत्यावयल्यो होवयो तयार जाल्यो. लग्नाच्या माटवांतल्यान लग्नगितां रचलीं. हांगाच्या सैमान ह्या गितांक स्फूर्त दिली, शक्त दिली आनी येता त्या नव्या आव्हानाक फुडो करपाची उर्बा दिली. गोंयच्या लोकवेदांत भारत देशांतल्या सगळ्या संस्कृतायांचो आस्पाव आसा. उदेंत आनी अस्तंत प्रांतांचो मेळ आसा. चालुक्य, भोज, सातवाहन, कदंब, मराठे तेच प्रमाण पोर्तुगेज राजवटींचो ह्या लोकवेदाचेर प्रभाव पडला. दरेके राजवटीचो, दरेके संस्कृतायेचो गोंयचे लोकजिणेचेर जो प्रभाव पडला ताचें पडबिंब लोकवेदांत दिश्टी पडटा. चांद्रा सारकिल्या वाठारांत चालू आशिल्लो मुसळा नाच आनी काणकोण वाठारांत चलता तो गोफ आमकां भगवान कृष्णाच्या यादव कुळाचो उगडास करून दितात. गोंयांत सत्तरी दिवचल म्हालांत दिसपी घोडेमोडणी हो नाच आमकां राजस्थान, आंध्र प्रदेश सारकिल्या राज्यांनी लेगीत दिसता. गुजरातच्या दांडिया आनी टिपरी नाचा कडेन मेळ दाखोवपी तोणया मेळ, तालगडी, केरळच्या मोहिनी अट्टम, कथकली सारकिल्या नाचाचें दर्शन घडोवपी गावडा नाच, जागर, दांडला जाल्यार उत्तर भारतांतल्या रामलिले सारको रणमाले हो प्रकार गोंयचे सुंदरतायेचें प्रतीक देखणी, कुणबी नाच, धालो, फुगडी सारकिल्या लोकनाचाची निर्मणी दीसभर शेता भाटांत कुळागरांत काम केल्या उपरांत आपलें मन रिजोवपा खातीर जाली. लोकवेदाचें स्वरूप दोन प्रकारांनी मोडटा, सामाजीक आनी धार्मीक. तातूंत लोकवेदाचो चड असो संबंद धर्मा कडेन आसा. चवथीच्या दिसांनी फुगडी जाल्यार धालांच्या दिसांनी धालांचे मांड फुलतात. शिगम्याच्या दिसांनी मांडार शिगम्याचे खेळ जातात. ह्या शिगम्याच्या दिसांनी काम धंद्या निमतान पयस आशिल्ले लोक आपल्या गांव घरा येतात. गोंयांत दोन प्रकारचे शिगमे चलतात. उत्तरे कडेन म्हळ्यार पेडणे सत्तरी म्हालांत चलता तो व्हडलो शिगमो, जाल्यार दक्षिणे कडेन चलता ताका धाकलो शिगमो अशें म्हणटात. धाकलो शिगमो फाल्गून शुद्ध नमी सावन सुरू जाता आनी पुनवेक सोंपता, जाल्यार व्हडलो शिगमो पुनवेक सुरू जावन पंचम नमी मेरेन जाल्यार केन्ना केन्ना संवसार पाडव्या मेरेन चलता. शिगम्याची सुरवात नमनान जाता. ह्या नमनाची सुरवात पयलें नमन गजानना ह्या कवनान जाता. लोकवेदाचें जन्मस्थळ जाका म्हणपाक फावो त्या मांडार हें नमन चलता. घुमट, शमेळ, झांज, केन्नाय शेनाय, सुर्त हांच्या तालार नमन चलता. रातभर मांडार नमनाची कार्यावळ चलत आसता. देवाचें गाराणें चालू आसता. ते उपरांत दसम धरून पुनवे मेरेन गांवांनी वाड्या वाड्यार शिगम्याचे मेळ भोंवतात. पुनवेक दिसा
परत सगळे खेळगडे मांडार जमतात. परतून नमन जाता. गडे पडपाचो विधी जाता. हे विधी सोंपल्या उपरांत होळी लासून आयच्यान शिगमो सोंपलो गा, वाचून उरल्यार फुडें गा देवा अशें म्हणत शिगम्याची सांगता जाता. शिगम्याचे खेळगडे ज्या आंगणात खेळटात थंय आरत हो प्रकार सादर करतात. आरत म्हणल्यार नाल्ल, पानांचो विडो, साखर नाजाल्यार गोडाचो खडो. पानाच्या विड्याचेर पयशे आपले ताकी प्रमाण दवरतात. एखाद्री सवायशीण बायल हें भरिल्लें ताट घेवन आंगणात येता आनी खेळगड्याच्या हातांत आरत दिता. एखाद्र्या देवाचें नांव मदीं घालून आरत दिल्ल्या कुळाक जतन राख असो तोंडभर आशिर्वाद खेळगडे त्या घराक दितात. दक्षिण गोंयांत चड करून असोच प्रकार सगळे कडेन जाता, जाल्यार उत्तर गोंयांत ढोल, तासो, अब्दागिरी नाचोवपाचो प्रकार चलता. ताका रोमट अशें म्हणटात. गोंयांत राबितो केल्ले हिंदू, किरिस्तांव तशेंच संख्येन कमी आसले तरी लोकजिणेंत वांटेकार जाल्ले मुसलमान हे सगळे गोंयचे संस्कृतायेचे, गोंयच्या लोकवेदाचे घटक जावन आसात. गोंयांत वेगवेगळ्यो राजवटी आयल्यो. त्या राजवटीच्या वेळार शिपाय, कामगार, वेपारी अशा तरेच्या कामाक लागून गोंयांत राबितो केल्लीं कुटुंबां, वेवसायाक लागून निर्माण जाल्ल्यो जाती, जमाती, उपजाती हांगाचो सैम, वातावरण हांचो लोकजिणेचेर जाल्ल्या परिणामांतल्यान लोकवेद फुलत गेलो. अशे तरेन ही कला एके पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन पावली. ह्या लोकवेदाक गांवगिऱ्या वाठाराचे संस्कृतायेची खोलाय आसा, म्होवाळसाण आसा, नाजूकसाण आसा, सोंशीकताय आसा, नमळीकाय आसा. नागरीकरणाचो आनी विज्ञानाचो जरी परिणाम जालो आसलो तरी अस्सल मातयेचो वास आसा.